नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. गोयात कोविड केशींचो दिसपट्टो गुणाकार. 4 दिसां भितर पॉझिटिव्हिटी रेट 7.5%. एक्टिव्ह केशी दोबरात. तेकल्यो हजाराक. सगळ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांक टेस्ट सक्ती. दोन 2022-23 पॉप फ्रांसिस गोयात येवपाचे संकेत. पॉपाचो सल्लागार एजवाल्ड कार्डिनल ग्राशियस 4 दिसांचे गोय भेटेर. राजभवनार राज्यपाला बरोबर चर्चा. प्रुडंट एक्सक्लुसिव्ह. अंगणवाडी कर्मचारी युनियनाचीच एकी ना. मुख्यमंत्री म्हणटा मागण्यो मान्य करून 20 डिसेंबराक काढला सर्क्युलर. युनियनाक दिल्यात ती पगार वाड पावना. आंदोलन थंय चालूच. विधानसभा वेंचणुके फुडें धुकलपाची शक्यताय. वेंचणूक आयोगान न्हयकारली. राजकीय पक्षांक वेंचणुको टायमार जाय. जाहीर सभांक मर्यादा. कोविड शिष्टाचार सक्ती. वास्को प्रदूषणाचे मुख्य कारण कोळसोनी. 20 ते 30% कोळशान. उरिल्ले हेर कारणांनी IIT बॉम्बेचो रिपोर्ट प्रदूषण नियंत्रण मंडळान धाडलो हायकोर्टाक. जीएसटी मंडळाची महत्वाची बसका शुक्रारा. जीएसटी स्लॅब मर्जर आणि नव्यो वस्तू जीएसटी सकयल हाडपा विशयी चर्चा. बेरेस्तारा अर्थमंत्र्यान घेतली राज्यांची प्री बजेट बसका. वेंचणूक तेकली. राजकीय आंदोलनाक नेट. फातोड्ड्या रस्त्याचे काम आडायले म्हूण गोवा फॉरवर्डान हायवे आडायलो. ट्रॅफिक जाम. लोक चाळावलो तो पळोवन रस्ता रोको गुटलायलो. आणि पक्षनिष्ठा प्रामाणिकपणा लोकांची पसंती जिखपाची ताक आसा तोच काँग्रेस उमेदवार. फुटीरांक तिकेट ना. फॅमिली राजाक थारो ना. प्रोफेशनल्स काँग्रेसीचो गोंयांत फाटो. गोंयांत कोविडाचे केशींचो दिसपट्टो गुणाकार. केशी वाडटा त्यो पळोवन सरकारान हाय रिस्क आणि नॉन हाय रिस्क देशांतल्यान येवपी सगळ्या प्रवाशांक RT-PCR सक्ती केल्या. 4 दिसां भितर एक्टिव्ह केशी दोबरात. 850 वयर. पॉझिटिव्हिटी रेट 2.33% वयल्यान 7.5% वयर. मजगती 15 ते 18 वर्सांचे भुरग्यांक कोव्हॅक्सिनाचो स्टॉक गोंयांत लँड जालो. गोंयांत कोविड केशी दिशी गुणाकारान वाडत आसात. देशभर ओमिक्रॉन व्हेरियंटाचो भय पडिल्ल्यान सरकारान नवे दिशानिर्देश लागू केल्यात. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंय सरकारान वाडट्या केशींक लागून सगळ्या आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांक विमानतळार RT-PCR सक्ती केल्या. पयलीं फक्त हाय रिस्क देशांतल्या कांय प्रवाशांची टेस्ट करताले. फाटल्या 4 दिसांत गोंयांत कोविडाचे एक्टिव्ह केशींनी अकस्मात नेट धरला. 26 डिसेंबराक 25 नवे केशी आशिल्ले ते 30 डिसेंबर मेरेन 261 जाले. जाल्यार एक्टिव्ह केशी 449 वेल्यान 856 जाले. पॉझिटिव्हिटी रेट 2.33% वेल्यान 7.22%. रिकवरी रेट 97.80% वेल्यान 0.22%. इतले मजगती 15 ते 18 वर्सांच्या भुरग्यांक वाशिनीकरणाची तयारी. 3 जानेरासान वाशिनीकरण सुरू. 72,400 कोव्हॅक्सिन वाशिनां गोंयांत पावली. We will go all the schools. We have around 529 schools reported from our health centers, and full 529 schools आमी वतले. And our average population in this age group of 15 to 18 is around 72,000. It may increase a little, and we will be trying to finish it within a week. On a campaign mode आम्ही हे करपाचें ठरयलां, and we want to finish it within coming week. The only reason why we are hurrying is for 2 reasons.
One is number of Omicron cases all over India and all over world are increasing significantly. So we want that our children should be protected as early as possible. 10th of Jan 2022, we will be starting vaccinating the healthcare workers, frontline workers and people above 60 with comorbidities. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पोप फ्रांसिसाक गोंयांत हाडपाची तयारी 2022-23 पोपाची भारत भेट थारता. पीएमओ कडेन हे विशयी उलोवप चल्लां म्हूण कॅथलीक बिशप कॉन्फरन्साचो अध्यक्ष पोप फ्रांसिसाचो सल्लागार ऑझवर्ल्ड कार्डिनल ग्राशियस खासा प्रुडंटा कडेन उलयलो. तो सध्या गोंयचे भेटेर आसा. राजभवनार तो राज्यपालाक मेळ्ळो. पोप व्हिजीट खंयचे राज्यांत आसतली काय विचारल्यार घडयेक गोंय अशे संकेत कार्डिनल ग्राशियसान दिले. We've already discussed it a bit. He's got a whole. I was hoping we got to prepare. So I said maybe end of 22 or beginning of 23. We've got to prepare the people spiritually also, no? Because of that. We've already begun with the Prime Minister's office. I already had begun saying where he could go, how long he could stay, etc. And any places like in particular that he would stop at in India? Goa. I hope we go as one of those important stops. कोविडाच्या महामारीच्या परिस्थितीत हावेस एकचार आणि सद्भावनेचो संदेश कार्डिनल ग्रासियसान दिला. Putting back the bad dream of the pandemic. Now we go ahead with confidence, with surety, collaboration, solidarity, all brothers and sisters of one family. कार्डिनल ग्रासियसाची गोयच्या राजभवनांक पहिलीच भेट. राज्यपाल आणि कार्डिनलाचो लागचार. ते फाटभुंयेर पीएमओ वरवीं पोपाचे भारत आनी चड करून गोंय भेटेच्या यत्नांक नेट. This is the first time a cardinal is visiting and blessing the Rajbhavan. Cardinal visited our Prime Minister in last January 18th. So all of them, all the three cardinals went to Prime Minister's office from Mizoram Bhavan at Delhi, and I was the Mizoram governor at that time, and having acquaintance in such a way. And when I became the governor of Goa, after taking charge, I sent him a message that I am here, and he replied to me that every day prayer, in my prayer you will be there. ऑक्टोबरान इटली भेटेर आसतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन व्हॅटिकनान पोप फ्रांसिसाची भेट घेतिल्ली. भारतान येवंक प्रधानमंत्र्यान तांकां आमंत्रणूय दिला. ही भेट चड करून 2023च्या सुरवेक थारता म्हूण कळटा. नातला निमित्तान हालींच आज बिशपाक परबी दिवंक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मोदी पोप भेटेचो फोटो आज बिशपाक भेट दिल्लो. कार्डिनल ऑझवर्ल्डाची 4 दीस गोंय भेट आनी पोपाची भेट गोंयान आसूये म्हणून कार्डिनला कडच्यान शिनाल मेळिल्ल्यान सरकारी पावण्यार हालचालींक चड नेट. प्रुडंटा खातीर क्रिस्टल फेर्राव आनी चेतन गवस. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे एकमेकांबरोबर सारखे ना. युनियनाचीच एकी ना. तांच्यो मागण्यो मानून 20 डिसेंबराकूच सर्क्युलर काडिल्ले म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन मध्यान राती आल्तिनार पेटल्या उपरांत मुख्यमंत्र्याची युनियन आणि विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामती बरोबर बेरेस्तारा बसका जाली. युनियन म्हणटा ताका दिल्या ती पगार वाड मान्य ना. आंदोलन चालूच. मध्यराती जाल्ल्या या धुमशणा उपरांत मुख्यमंत्र्यान सकाळी बसका घेतली. तांच्यो मागण्यो खंय आदींच मान्य जाल्या. 80 to 90% डिमांड जे आहा पयलीं जे वॅलीड आसा ते सगळे जाल्ले आहा. आतां बीन न्हू, पयलींच जाल्ले आहा. बऱ्याच जाणां स्ट्रायकाक कित्याक बसलेली ही तांकां त्यांच्या युनियनाच्या मदीं झगड्यो आहा. ह्यो गव्हर्मेंटा कडेन न्हू, तेजी 2 युनियनां मदली झगड्यो आहा. त्यो डायरेक्टरा कडल्यान आनी बाकीचे कोण आहा पयलीं तांच्या कडल्यान हे प्रोसेस जो आहा पयलीं हो थोडोसो स्लो जाल्लो.
पूण इन्क्वायरी त्यांच्या त्या खातीर सांगला सुरू केल्या इन्क्वायरी बी तेकाच लागून जो आसा पळय न्ही रे ते सांगला हांवें तेंचो ऑफिसर ती दोन युनियनां हो घोळ घातलेलो आहा हो तेंचे युनियन टू डिपार्टमेंट हेच्या मदीं गव्हर्मेंटा कडल्यान फायनान्स डिपार्टमेंटा कडल्यान कसलोच तरेचो तेंच्या खातीर प्रॉब्लेम ना. दिगंबर कामतूय बसकेक आशिल्लो. तो म्हणटा कांय गजालींचेर युनियन आनी सरकाराचें एकमत आसा. They are meeting. म्हज्या मतान they should not be reasoned because these points are debatable. They can be further discussed. So government has agreed to certain points. You are okay with certain points there is a clear consensus among everybody. सरकारान दिल्या ती पगारवाड युनियनाक मान्य ना. आंदोलनाचे फुडें कशें कितें तें खंय शुक्रारा थारतलें. We are not happy with the increment. We want increment, more increment. हे सगळे कन्फ्युजन जे आसा डिपार्टमेंटान मुख्यमंत्र्याक सारकें सांगूना, मुख्यमंत्र्याक सारकें समजुना, डिपार्टमेंटूय सामकें एडमंट आसा, तेका लागून सगळो घोळ जाला. आमी आमचें आंदोलन अशेंच चालू दवरतले असो आमी निर्णय घेतला. आझाद मैदानावेल्या धरण्याक सरकार दाद दिना ती पळोवन निमाणे बेरेस्तारा राती अंगणवाडी कर्मचारी मोर्चा घेवन आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार पावले. थंय बसका मारली. पुलिसांनी आडायले. पुलिसां बरोबर धुकलाधुकली जाली. मारबडय केली म्हणूनय बोवाळ. कांय जाणांक ताब्यात घेवन राती सोडले. मध्यान राती आल्तिनाचेर वातावरण तापले. स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी तुकाराम मराठे. येता त्या वर्साचे सुरवेक आशिल्ल्या गोंय धरून 5 राज्यांच्यो विधानसभा वेंचणुको फुडें धुकलपाची शक्यताय वेंचणूक आयोगान न्हयकारल्या. वेंचणुकेचे तयारीचो नियाळ घेवंक उत्तर प्रदेशाचे भेटेर आशिल्ल्या आयोगान खबराकारांच्या प्रश्नाक ही जाप. सगळ्या पक्षांक वेंचणुको टायमार घेतिल्ल्यो जाय. कोविड शिश्टाचार खरतायेन पाळून वेंचणुको जातल्यो. जाहीर सभांक बंदीचो विचार ना, मात मर्यादा घालतले अशें आयोगान म्हणलां. जो राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए. तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए. कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की. साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की. उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके. कुछ दलों के प्रतिनिधि ने मांग की कि 80+ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग वोटर्स जिन्हें घर बैठे पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है उनकी सूची भी उनको दी जाए. शुक्रारा जीएसटी मंडळाची 46वी बसका दिल्ली. 2 जीएसटी स्लॅब मर्ज करपा विशयी नव्यो कांय वस्तू जीएसटी सकयल हाडपाचेर चर्चा जातली. मंत्री गटान रेट रॅशनलायझेशना विशयी केल्लो रिपोर्ट मंडळा मुखार येतलो. ते आदी बेरेस्तारा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणान सगळ्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची प्री बजेट बसका घेतली. गोंयचे वतीन जीएसटीचो वांगडी मंत्री माविन बसकेक आशिल्लो. आफ्टर जुलै 2022 जे कॉम्पन्सेशन सेस आमकां मेळटाले ते बंद जातले. हे बंद जाल्यार आमचे फायनान्सीस विल बी स्ट्रेच बियॉन्ड डाउट. सगळ्या स्टेटीन डिमांड केला. हांवें बीन डिमांड केला की आनी एक 5 वर्सां हे कॉम्पन्सेशन सेस जे शॉर्टफॉल जाता ते आनी 5 वर्सां वाडोवचे म्हणून प्रत्येक जाणांनी हीच मागणी केला. 46वी जीएसटी कावन्सील बसका शुक्रारा दिल्ली फिजिकल मोडान जाता. मंत्री गटाचो दर समानीकरणा विशीं रिपोर्ट मंडळाक दितले. 12 आनी 18चो स्लॅब एकठांय करपा विशीं चर्चा. नवे वस्तू सेवा जीएसटी सकयल हाडपाचेरूय विचार. टॅक्सा सकयल जीएसटी 5वेल्यान 12चेर बंगालाचो विरोध आनी 5% टॅक्स स्लॅबाचे वाडीक उद्देशकांचो विरोध. ब्रेस्तारा अर्थमंत्री सीतारामनान सगळ्या राज्याच्या अर्थमंत्र्यांबरोबर प्री बजेट बसका घेतली. ही जीएसटीची बसका प्री बजेट बसकेक धरूनच आसा. गोंयच्यान पंचायत मंत्री माविन गुदीन ह्या बसकेक गेला. शुक्रारा तो जीएसटी मंडळाच्या बसकेक वांटेकार जातलो. जेन्ना आमी ल्हान स्टेट तुमी पळयता आमकां मातशें दुसरे नदरेन पळोवपा जाय. हांवें डिमांड केला की आमकां एटलीस्ट 500 crores एक्स्ट्रा दिवचे. कित्याक आज आमी टोटली डिपेंडंट आहा टुरिझम इंडस्ट्रीचेर. मायनिंग बंद आसले कारणान आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जो काम जावपा जाय इन्फ्रास्ट्रक्चरा बाबतीन तें तरी बांदकाम चालू उरतले जाल्यार आमकां मायज पयशे
सेंटरान दिवपा जाय. बजेट जेन्ना प्रेझेंट जातलो माननीय फायनान्स मिनिस्टरान सांगला तुमकां कळटले. आपण हे तुमचे प्रत्येक जणांचे सजेशन सारखे गंभीरपणान घेतलेले आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जाणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% भायरूच अर्धे भांडवल ही या येवजणेची खासियत. या येवजणेचो लाभ घेवन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. माझ्या असले तरणाट्यान माझ्या असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्व्हेस्टमेंटाचो खंय ना जाल्यार खंय धक्को बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकें ना, बाबा तांकां खंय ना जाल्यार खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य EDCन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते EDCंतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता. वास्को प्रदूषणाचे मुखेल कारण खंय कोळसो न्ही. IIT मुंबईचो फायनल रिपोर्ट 20 ते 30% प्रदूषण कोळशाक लागून, उरिल्ले बाकीचे कारणाक लागून म्हूण IITचो रिपोर्ट. रिपोर्टात हे प्रदूषण उणें करूंक शिफारसी केल्यात. IITचो रिपोर्ट गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मानून घेतला. बोर्ड रिपोर्ट हायकोर्टाक दितले. कोर्टाचे निर्देशाचेर प्रदूषणाचो अभ्यास सुरू जाल्लो. वास्को मुरगांवच्या प्रदूषणाचे प्रकरण हायकोर्टात पावल्या उपरांत प्रदूषणाचो अभ्यास करूंक इशू IIT बॉम्बे कडेन दिल्लो. IIT बॉम्बेन रिपोर्ट गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक दिलो. मंडळाचे 150वे बसकेत रिपोर्ट मानून घेतलो. रिपोर्टा प्रमाण वास्को जावपी प्रदूषणाचे मुखेल कारण कोळसो न्ही. कोळशाक लागून फक्त 20 ते 30% प्रदूषण, उरिल्ले चडशे प्रदूषण हेर कारणांक लागून जाता. हेर कारणांनी गाडयांचो धुंवर, धुल्ल मरीन एरोसॉल धरून दर्यांतल्यो एक्टिविटी, पोर्टाविशीं कामां आनी बायोमास बर्निंग. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हो रिपोर्ट हायकोर्टाक दितले. रिपोर्टात प्रदूषण कमी करपाक कांय शिफारशी केल्यात. तातूंत हवेत प्रदूषण कमी करूंक उदकाचो स्प्रे मारप, स्टॉक धांपून दवरप, शक्य थंय विंडस्क्रीन आनी शॅडो इफेक्ट चालू दवरप, रस्तो आनी पार्किंग एरिया नितळ दवरप, उदकाचो स्प्रे मारप, MPT बंदरा लागसर ग्रीन बेल्ट उबारप. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. वेंचणूक तेंकता तसो राजकीय आंदोलनाक नेट. फातोड्ड्या रस्तो रुंदीकरणा वयल्यान गोवा फॉरवर्डान हायवे आडायलो. राजकीय स्टंट गोवा फॉरवर्डाच्या आंगार. फातोड्डेकार आनी येरादारी कास्तीक दुयेंतींक पासून सोडिल्ले ना म्हूण इशू. तिडकल्या लोकांनी गोवा फॉरवर्ड वाल्यांक सोलून काडले. एक्सपोज जाता तो पळोवन फॉरवर्ड वाल्यांचो प्रुडंटाच्या कॅमेऱ्याचेरूय हात फॉरवर्ड. फातोड्ड्या रस्त्याचे काम दामू नायकाच्या सांगण्यान आडयला म्हूण गोवा फॉरवर्डवाल्यांचो आरोप. दामू खंय विजयाच्या डेव्हलपमेंटाक दिला. हे अक्कलेक पावल्या ही स्टेट. गोंय म्हणटा तेजे 12 बिरेस्तार करतात. वन इंजिन इज प्रमोद सावंत, अदर इंजिन इज दामू नायक. रस्त्याचे काम आडयला म्हूण गोवा फॉरवर्डवाल्यांनी मेन रस्तोच आडयलो. मेन जंक्शनाचेर ट्राफिकाची वाट लागिल्ल्यान लोकांचे सणकले. आमगेलो पेशंट आलोलो प्रेग्नंट वुमन आते फेब्रुवारी वयल्या डिलिव्हरी आहा तेका स्कॅन आहा कितू पाय पडले तेंका गोवा फॉरवर्डाची स्ट्रायक केली तेणी सोडाय तेंका केशी सोडा ना तेंका.
एमर्जन्सी केस आहे की दामू नका विचार मग दामू करताय रस्ते लोकांकडे दामू नका विचार रस्ते किती अडायला म्हणून गोवा फॉरवर्ड करतालाच स्ट्राईक करतालाच बीजेपी दामू नका. लोकांक त्रास जाता म्हूण पुलीस मदीं पडले. तुम्ही परमिशन घेतला तुम्ही परमिशन घेतला तुम्ही राजकीय स्टंट आंगलड येता ते पळोवन प्रुडंटाच्या कॅमेराचेर हात फॉरवर्ड. लोकूच इश्यू करता तो पळोवन निमाणे फॉरवर्ड वाल्यांनी आंदोलन गुटलायले. पक्षनिष्ठा, प्रामाणिकपणा, लोकांची पसंती आणि जिखपाची ताक ह्या 4 निकषांचेर पास जावपीच काँग्रेसीचे उमेदवार जातले. काँग्रेसीची 2 तत्वां, फुटीरांक परत तिकेट ना आणि फॅमिली राजाक थारो ना, काँग्रेसीच्यो घोशणा. आलेशाक कितें ते खंय कुर्तरकार दाखयतले. ह्या फुडें काँग्रेसीचे धोरण खंय प्रोफेशनल्स थारायतले. ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स काँग्रेसीचो गोंय फांटो उक्तो एल्विस गोम्स अध्यक्ष. आमचे सिनियर प्रभारी जे आसा बाप्पी चिदंबरम ताणें क्लियरली व्यक्त केल्ले की आमचे पळय नवे कॅन्डिडेट आसतले तांकां पयलीं हे आमचे निश्ठावंत कार्यकर्ते पळय आसा लॉयल टू द पार्टी. that will be the first criteria. Second criteria will be the integrity of the candidate. Third will be the acceptability of the candidate, and last will be the winnability of the candidate, which is also important. These 4 criteria, I think our senior observer for Goa, Shri P. Chidambaram, has repeated it at least twice. And the other 2, दोन जी धोरणां काँग्रेस पार्टीन आमच्या आपल्या मुखार दवरली आनी लोकां मुखार दवरली की आमी हे फावटी डिफेक्टरांक कशेंच भितर घेवन टिकेटी दिवचे ना. आमी तें धोरण आमच्या मुखार दवरून फुडें चल्ल्या आनी दुसरें फॅमिली राज करपाचें आमचो कसलोच यत्न ना. रिजनल निश्ठावंत आशिल्लो ओ नाशिल्लो ते लोक आतां ठरयतले बिकॉज दीस मॅटर इज मूव्ड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी टू द पीपल्स कोर्ट. All I ask is for you to give the AIPC and the Indian National Congress a fair chance to make your life better. वो युनिट स्टेट लेवल युनिट आज जो घडला उपरांत डिस्ट्रिक्ट लेवल म्हणल्यार लोकसभा कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आनी चॅप्टर आमी घडयतले आनी अशें करून सगळ्यांक आमी आज आमंत्रण दिता की फुडें पॉलिसी ज्यो जातल्यो सरकाराच्यो काँग्रेस सरकाराच्यो हे प्रोफेशनल लोक तितून येवन करतले. इतले मजगती हाल्लींच बीजेपीत गेल्लो काँग्रेसीचो कुडतडीचो फुडारी मोरेनो रिबेलो आशिल्लो तसो परत काँग्रेसींत. हांव बीजेपी पार्टीक जॉयन जालो बिकॉज आय वॉन्टेड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑन द बीजेपी पार्टी. बट recent developments what have happened in the across the country, especially atrocities against the minorities, that has created a lot of problem for me in my life. आनीक हांवें सीएमा सांगलें ही आमगेले 14 कामां हाय डेव्हलपमेंटाची आनी ही कामां जी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल ना ती मातशें आमगेली तो काम कर आनी दी म्हण. दॅट वॉज माय ओनली डिमांड. तर एक सायडीन लोक म्हणटा आमी वी हॅव सोल्ड आवर सोल टू बीजेपी पयशे घेतले म्हणटा एक सायडीन आरोप करताय. पण पाद्रीन शर्मा सांगपाक कॉमेस केलो क्रिसमस डेया की हे गेले ते बीजेपी आपणा पोटा हातराला गेले आनी कितें. तर एक वस्त सिद्ध करपाक एक गोंयच्या लोकांक आय हॅव रिजायन्ड फ्रॉम द बीजेपी टुडे. वास्को उमेदवारीक कार्लोस आल्मेदा धरून खंय 3 नांवां शॉर्टलिस्ट जाल्यात. So there was a suggestion of 3 names. One of Mr. Carlos Almeida, second Nanda Rao, and third was Rodrigo Rodriguez. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. परवरे खंय टीएमसीक बरो तेंको मेळटा तो पळोवन बीजेपी आनी रोहन भिल्यात. कांयच जायना ते पळोवन आतां टीएमसीच्या फुडाऱ्यांचेर राजकीय सूड घेवंक लागल्या म्हूण टीएमसीन बोवाळ मारूंक सुरू केला.
परवरे बीजेपीचो आदलो फुडारी वजरकार टीएमसीत आयला म्हूण खंय रोहन ताका कायद्याचे केशीत घुसपावंक सोदता. परवरे टीएमसीचे बायक रॅलीक खंय रिस्पॉन्स बरो आयला. Penna, one is Salvador and the other is Sukur. And we went on a bike rally through all three of them for about an hour and a half. After the rally finished, I came away, and soon after that, Mr. Wazarkar was picked up and arrested. What was the charge? It was an old case, FIR number 276 of 2019. हांव जेन्ना बीजेपीन आसलो तेन्ना हो MLA म्हणटालो की जो परवरचो MLA आहा तो की वॉशिंग मशिनान वयता जे लोकांनी लँड स्कॅम केले, लोकांनी गुंडगिरी करता जावं करप्शन करतात तांकां वॉशिंग मशिनान घालता बीजेपीच्या आनी बीजेपी क्लीन करता आनी भायर काडटा म्हणून हेंच तो म्हणटालो. आनी आयज तोच MLA त्याच वॉशिंग मशिनान गेल्लो आसा आनी परवरीन TMC चड स्ट्रॉंग जाल्ली आसा. आतांचो MLA जो आसा तो भियेला, ताका भंय जाला TMCचो की TMC हांगा चड स्ट्रॉंग जाल्ली आसात. लोक म्हाज्या वांगडा आसा, कालूच दाखोवन दिले लोकांनी. एक आमी रॅली काडटात जाल्यार कितलेच लोक भायर सरले. जो आमदार बीजेपीन गेला पळय तोच नाटकां वेगळी करता. गोंयभर खंय TMCच्या गृहलक्ष्मी स्कीम रजिस्ट्रेशनाक बरो रिस्पॉन्स येता. I have had the privilege to move almost in 10 different constituencies of Goa during these last few days. And what I have seen is people are anxious to be registered. Why are they anxious? Because they know that this scheme of 5,000 rupees is going to reduce their burden. It is like something to control inflation. Politics फक्त कोण जाणटे बायलां हेंकां आनी अशेच सिनियर सिटीजन हे तेतून आनी रिलिजियसान गेल्ले पूण युथाचे कोण चिंतलो. सो युथा खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी युथ आमचे आयज पळय हे जायत हे केन्नाच एक कडेन आसना. कोण स्पोर्ट्स नसल्या कारणान कितें जाला एकटो आनी खंय इलिगल कामां चालू जाता म्हणल्यार नाका जाल्ले संवय लागलेले आहा भुरग्यांक. सो ताका लागून कितें जालें स्पोर्ट्स हो कितें जाणा म्हणजे स्पोर्ट्स सगळ्यांक एक कडेन हाडटा. यूथ आतां हिंगाच तुमी पळया कितलो बरो यूथ सगळे एक कडेन जाल्ले आहा. ताका लागून जेन्ना हे भुरगे म्हाजे कडेन येयल्या म्हणपा लागले आमी टोर्नामेंट करता आमी सदांच तुमी एवरी इयर करा हांव तुमकां सदांच सपोर्ट आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत आपाचें सरकार घडना जाल्यार जाता, आपाचें सरकार पडल्यार जाता, मात फुटीरांक पक्षांत थारो दिवचे ना. आपाचो एकूय उमेदवार जिखल्या उपरांत पक्ष सोडचो ना म्हूण आदींच पब्लीक एफिडेवीट दितलो. आपाचे गोंयकारांक उतर. गोंयच्या राजकारण्यांनी खंय पक्षांतराचे तरेतरेचे प्रयोग करून देशाक नाका ती देख दिल्या. आप खंय परिस्थिती बदलूंक फुडें सरला. आमी एक गोष्ट आज तुमकां कॅमेरा समोर सांगता की आमचो जर जो आमदार निवडून येतलो तो फाल्यां जर पार्टी सोडून खंयच्या दुसऱ्या पार्टीन जॉयन जालो जाल्यार ही वील बी गिवींग अ डेक्लेरेशन टुडे इटसेल्फ. आमचो लिगल डॉक्युमेंटेशन चालू आसा, प्रोसेस चालू आसा. आमी ज्या दिसा उमेदवारी जाहीर करतले त्या वेळार तांचे कडल्यान एफिडेविट्स बरोवन घेतले, तांचे कडल्यान एक डॉक्युमेंट बरोवन घेतले की जर तांणी ह्या पक्षांतल्यान दुसऱ्या पक्षान उडी मारली जाल्यार इट वील शूड लीड टू इमिजिएट डिस्क्वॉलिफिकेशन एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. कायदेशीर मार्गान ते कशें घडोवन हाडप हाजेरूय विचार आमी चलयला की आमचो खंयचोच आमदार निवडून आयल्लो दुसऱ्या पक्षान गेलो जाल्यार फक्त डॉक्युमेंट्स आनी आमच्या एफिडेविटाच्या बेजिसाचेर तांकां डिस्क्वॉलिफाय करतले. मागीर सरकार पडल्यार जाता, सरकार घडना जाल्यार जाता, पूण आमचो खंयचोच मनीस एका पार्टींतल्यान दुसऱ्या पार्टीन उडी मारचो ना. गोंयचे पॉलिटिशियन जे डिफेक्शन्स करता ते ट्युशन दिवपाक शकता होल इंडियेक की डिफेक्शनां कशी करप. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनांचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं.